दुखाची गजाल की आमच्या गोंयांत जो बीजेपी सरकार आसा आनी खास करून ह्या कसिनो लॉबी बराबर वांगडा आसा। आमी सदांच विधानसभेत उलयताय, भायल्यांदूय उलयताय। ज्या बीजेपी सरकारान आमच्या शेतकार भावाचे इन्कम डबल जातले म्हणून सांगलेले, पूण जेन्ना मांडोवी आज एक देशांत आनी आख्या जगभर एक सीन सिटी कशी गोंयांत आसा, कसिनो प्रमोट करता, गॅम्बलिंग प्रमोट करता। आनी आज जेन्ना हे ड्रग्स गोंयचे आख्खे भागान पावला, आख्खे विलेजीन पावलेले आसा। आनीक आमचे बाब किशोर गांवकारान जे हायलायट केले, पत्रूय बरयला मुखेलमंत्री की जे धारगड एक डेल्टिनाचे कसिनो टावन येता आनीक धारगड हो पेडणेचो गांवांत म्हाका दिसता एक सारको आमचे सोशल फॅब्रिक, ट्रेडिशनल लायव्हलीहूड थिंगार लोक रावता। आनीक हो कसिनो येवन 3,30,000 स्क्वेअर मीटर लँडाचेर हो प्रायव्हेट कसिनो येवन खास करून कमांड एरिया जी पळय आसा, ह्या कमांड एरियांत WRDचे कमांड एरिया तांकां रिलॅक्सेशन दिलेलें आहा। हें फक्त म्हाका दिसता आमची कल्चर संस्कृती डिस्ट्रॉय करपाक। हे कमांड एरिया म्हाका दिसता जेन्ना एक्वायर जाले WRD डिपार्टमेंट सुमार 14,500 हेक्टर एरिया फॉर 1,430 crore हे जेन्ना जाल्ले, हेजो हेतू आशिल्लो आमचे बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक। पूण आज हो बीजेपी सरकार फास्ट ट्रॅक सेल करून बेसिकली आमचे जे वॉटर सेक्युरिटी आसा, हेजे म्हाका वी इंडिया थ्रेथन आनी इम्पॅक्ट लोकल लोकांचेर हेजेर पडटलो। मोपाच्या नांवान जेन्ना डेव्हलपमेंट जाले, कितले लोक थिंगा एम्प्लॉय जाले। आनीक आज पेडणेची खास करून धारगडची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आसा, वेस्ट मॅनेजमेंट कॅप खंयच्या पद्दतीन जाता, कितले लोक एम्प्लॉय जालेले आसा, कितले भायलेचे दिल्लीचे शर्मा आनी वर्मा हे सरकार घेवपाक सोदता। गोवाज इकॉनॉमी टुडे दिस गव्हर्मेंट इज हायलायटिंग इज अ टुरिझम ड्रिवन इकॉनॉमी और अ कसिनो ड्रिवन इकॉनॉमी। 5.5 crore रुपया रिलॅक्सेशन वेव ऑफ कित्याक केले आनी गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आसा ते म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालपाक जाय। वी कंडेम दिस, वी डिमांड that this project should be immediately scrapped in the interest. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।